म्हाका एक बॅड न्यूज गावलेली असा. बाईक चल्ल्या 3 वर्सान पळय 1200 किलोमिटर्स. सकाळी सकाळी फुडें 8:30 जाल्लेली हा. आयज पयल्या फावटी आमकां अशें जाला की हांगासर ट्रॅफिक ना. वयस पळय काय बरे केम्याची पानां तेका लायल्या. खुबे पळयात केदे मोठे ते आनी शिणाण्यो पळयात कितल्यो आसा त्यो. बाईक चल्ल्या 3 वर्सान पळय 1200 किलोमिटर्स. सो सर्विस सेंटरार येयला. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसात तुमी? आनी हे सगळे बाउन्सर रावल्या पळय म्हाका चावपाक. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसात तुमी? गाडी ग्रुपेन सगळी बरी आमकां मागता. आनी हांव येयला सर्विसींगेक गाडी घेवन कलंगूट रॉयल एनफिल्डाच्या शोरुमान. सो आतां मातसो वगत बसता. पळय बागान कायाकिंग पळय काय बरें करतात पळयात. सकाळी सकाळी फुडें 8:30 जाल्लेली हा. कशें कायाकिंग करतात ते आनी कितलो पावरफूल करता पळय तो. सारको प्रोफेशनल कसो. बरी हा पळय प्लेस ही सारकी. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता गाडी हांवें सर्विसिंगेक दिल्या आनी हांव चाव पिवपाक येयला पळय. आनी हांगासर प्लेस पळया काय बरी हा. कोणूच ना, फक्त हांवूच आहा. आनी प्लेस पळया भायर. आनी हांगासर सायडीक कायाकिंग बीन करतात लोक. आयज बेगीन उठलो न्हू हांव सर्विसिंगेक. हे पळया अलगूच सारको एनवायरमेंट. हांवें केलेले आहा छोले भटुरे आनी पुरयो च्या घेतल्या आनी हो व्यू एन्जॉय करता अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30 9 o'clock. A few moments later. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? हांव पावलेलो आसा घरा कडेन गाडी सर्विसींग बीन करून. प्लस हांवें म्हाजी एरॉक्सूय धुवन काडली आयज. आनी हांगा येतात आमकां पळोवंक मेळ्ळें वय एक धाकटुलो हट. हो गेल्लो आहा चायनीज रायडरान आनी हो गेल्लो आहा सत्यम रायडरान आनी सेंडापॉक. तूं बी हा वयस पळय काय बरें केम्याची पानां तेका लायल्यान. आनी हांगासर पळय टेबल घातला बरो बसपाक. आनी हांगासर पळय काय बरें झाडां बिडां दवरल्यान बरी. आनी पळय काय बरें केलां. बट हो ह्याटेन तुमी जस्ट इग्नोर करा. ह्याटेन फाटल्यान आमी काय दुसऱ्या प्रॉपर्टीन वचूं शकना तरी आमी उजो घालतात. ओके बट स्टील पळयात कितले चिकन धुलके मक्खन आनी बसपाक बीन केला पळय. आतां आमचे नेक्स्ट आउटडोर कुकिंग ब्लॉग हांगाल्यान तुमकां पळोवपाक मेळटले सारखे. उजो वयस आयज म्हाका फेवरेट ते कितें कितें दवरला मरे हेंच्यांनी. ही फेवरेट गायज म्हाजी. गॅटोरेट म्हाजी सामकी फेवरेट. आनी ही कोणी हाडल्या? ही कोणी हाडल्या? आतां तुका एक क्वेश्चन विचारता. हे हेका पयशे कित्याक मोडले सांग? कित्याक मोडले? क्यों रे इसके लिए पैसा क्यों? तूने भी लाया मेरे लिए? 2 हाडल्या पण हे आईस्क्रीम बीन हाडल्या पळय तेंच्यांनी. आतां म्हाका इसके लिए पैसा क्यों खर्चा किया रे? बोल मेरे को संदेश. हाँ वो पैसा वो नहीं है क्या है. तुम लोग बच्चे हो. आनी गायज पळय आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आहा पळय केन्नाच न्हू पयशांचो मिसयूज करिना. हांगा रावतात पळय ते भुरगे आमचे केन्नाच मिसयूज करिना. आतां पळय तेंच्यांनी बाबड्यांनी एक रुपया 5 रुपया सेव करून म्हाका ही 20 रुपयाची बॉटल हाडल्या. हे 20 रुपया न्हू म्हाज्या खातीर इतले एक्सपेन्सिव. जे भुरग्यांनी म्हाका आयज हो गिफ्ट कसो दिला न्हू हांव आय एम हॅपियस्ट पर्सन सारकें. थँक्यू सो मच. हे पळय कितें कितें अरे हे चिप्सां बिप्सां कितें कितें हाडल्या मरे तुमी. हे पळय हे गॅटोरेटाची ही बॉटल हाडल्या आनी कितें कितें हाडला. सो थँक्यू सो मच गायज. हे पळय हे ल्हान ल्हान भुरगे पळय म्हाका कितले बरें करतात ते बाबडे. तो पळय आनी एकलो त्या वाटेन लिपला तेणी कितें तरी हाडला आसतलें. हे पळय हो पळय कोनशाक हा एकलो पळयला. सो हे गायज तुमी म्हाका कोणीय म्हणटात न्हू तुवें कितें जोडला लायफान. तुवें कितें जोडला? हें जोडलां. हें ल्हान ल्हान भुरगीं तेंचो रिस्पेक्ट जोडलेलो आसा पळय बाबडे. म्हाज्या टायमार म्हाका 10 रुपया मेळत जाल्यार हांव डायरेक्ट खावन उडयतालो चॉकलेट कितें गावता तें. आनी तेंच्यांनी बाबड्यांनी पळय 1 रुपया 5 रुपया एकठांय करून म्हाका हे पिवपाक हाडला. कितलो ब्लेस्ड फील करता हांव जाणा तुमकां खरेंच सांगूं शकना पळय तें. सो देवाच्या कृपेन ह्या भुरग्यांक बरो सक्सेस दिल्या पुरो देवान. थँक्यू सो मच. अरे रिबन
थँक्यू सो मच. अरे रिबन बिबन हाडला वयशा रिबन हाडला कट करपा वय. आता हेजेर कितें तुमचो स्टोर आसतलो मागीर. अच्छा आहे मरे वय पळय हेणी आनी कितें हाडले गुलाब जामून हय मरे रसगुल्ले दिसता ते. रसगुल्लो डायरेक्ट धरून खावपाचो रे असो. वय टू गुड रसगुल्लो. त्याच्या मामान खंय गावातल्यान हाडला खंय त्यांच्या युपीसून. हांका पळयात गाय कितें कितें हाडला ते. इतना क्यों किया करता पैसा पागल, ऐसे पैसा सेव करके कुछ लाता था तेरे लिए. हाँ तुम लोगों को कुछ लाता था हमारे. कुछ लाता था. मैं और खुश होता था तुम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ लाया होता तो. पळय गायस हे पळय आता तेंच्यांनी बावड्यांनी म्हाका आईस्क्रीम हाडलेली. आईस्क्रीम खाल्ली हे मॅड जातली मरे. कोणी खाल्ले कोई भी खा मॅड हो जाएगा नहीं तो ले घे रे. काय बरे पळय तेंच्यांनी म्हाका हाडलेले आसा. दे घे तुका. ना रे खा रे तू. सांगता यु नो हांवें कितें जोडला तें आयज कळ्ळें म्हाका. कोणी जावं कोणाचे भुरगे आसा पण कितें जोडला पळय तें आयज कळ्ळें म्हाका खरेंच. थँक्यू सो मच. आमी गायज माझे गॅटोरेड सारखे फेवरेट फेवरेट सारखे. टू गुड. बच्चा पार्टी अटॅक हॅलो अटॅक. आमकाच रावले काय कितें रे तुम्ही. सो गायज आम्ही काढलेली असा खूप दिवसांनी आमची एरोक्स बाय. आता आम्ही एक धाकटुलेशा रावणाक वयता बेतीन त्या वाटेन. पणजे बिणजे वयतले परवरी बी जाल्यार त्या वाटेन रस्तो पडला न्हू त्या खातीर आमी हेवटेंतल्यान वयता न्हू रे हांवे. आयज पयल्या फावटी आमकां अशें जाला की हांगासर ट्रॅफिक ना न्हू रे हांवे. नाजाल्यार हांगा आडकोन आडकोन उरतात. बाबा माझ्या गायज बेतीन पळयात सारखी चिक्काट गर्दी आसा आयज. पळयात गायज पळयात. सो गायज आमी न्हू खूब दिसांनी आयज बेतीन पावला आनी बेतीन पावताच घे व्हरोन गर्दी. पार्किंगेक सुद्दां जागो ना. आतां हांवें आयकलां नुस्तें म्हारग जाला म्हणून. पळोवया हांगासर कितें रेट आसा ती. हांवें न्यूजार पळयल्लें नुस्तें खूब म्हारग जाला म्हणून. बांगडू बिंगडू सगळो इसवण पापलेट सगळें म्हारग जाला म्हणून आयकलां. आतां कळटलें तुमकां सांगता कितें रेटी आसा त्यो नुस्त्यांच्यो. सो गायज पळयात नुस्तें. आतां आमी हांगासर येवन कन्फ्यूज जाला कितें घेवया ते. पळयात कोकार बिकार खुबे पळयात केदे मोठे ते. आनी शिणाण्यो पळयात कितल्यो आसा त्यो. खूब येयला शिणाण्यो पळयात मोठ्यो आहा बऱ्यो शिणाण्यो. पण कितें करया आमी काय खावपाक शकना न्हू रे हांवे. पळय आमी नुस्तें घेतलें आनी तुका हेजें टेन्शन आसलें न्हू म्हणून आमी फटाफट येयली. सो गायज आमी आतां नुस्तें घेतलेलें आसा आनी आतां आमी वयता घरा. इसवण 1000 रुपया किलो. कसलें नुस्तें घेतला. आतां आमी घेतलेले आसा खुबे. हांवें दाखयला कसले घेतला ते. हय दाखयला. तुज्या भाशेन न्हू तुज्या भाशेन न्हू हांव सगळें दाखयता न्हू काय. ह्यो कितें सारकें सांगीत ना. आपणाच्या गाडयेच्या शिवाय तेका कांयच दाखोवपाक येयना सारकें. हांवें सगळें दाखयला केदे मोठे खुबे घेतला कितें घेतला ते. हे न्हू. आनी काय जाणी आमी नुस्तें घेतले आसले पण जालें कितें सांग. हेणी आयज हाडल्या एरोक्स आनी हेका आपणाच्या गाडयेची टेन्शन म्हणून तेणी म्हाका म्हटलें की फटाफट नुस्तें घे आनी आमकां गावता तें आमी घेतलेलें आसा. कित्याक ऑल बिकॉज ऑफ आवी. कळ्ळें न्हू गायज. हे कसले कितें गो. खुबे. सो गायज तुम्ही पोवू शकता मोठे खुबे. सो गायज तुम्ही पोवू शकता मोठे खुबे रायस आणि हे पापलेट ग्रीन चटणीन फ्राय केला. सो गायज हांव स्लो कितें कितें खाता. म्हाका भंय दिसता तरी हांव खाता. म्हाका एक बॅड न्यूज गावलेली आसा. म्हजो लविंग फ्रेंड ओके व्हेरी क्लोज फ्रेंड मिस्टर फैजूल एडिटर एंड फाउंडर ऑफ सिटी न्यूज गोवा
आणि एक्स न्यूज रिपोर्टर ऑफ इन गोवा पास्ट अवे टुडे. खरेंच वायट दिसलें म्हाका, कित्याक आय हॅड व्हेरी गूड मेमरीज विथ हिम आणि थ्रू आउट माय जर्नी ही वॉज व्हेरी गूड टू मी. ओके, सदींच म्हाजें उतर जें हांव खंय तरी दवरूंक सोदतालो तो सदींच न्यूजार पावपी कारण आसतालें मिस्टर फैजूल. आनी खरेंच वायट दिसलें, फिलींग रियली बॅड आनी व्हेरी सॅड इतले बेगीन सोडून गेलो म्हणून. कितें तुमकां सांगूंक हांव. आय नो तेजी फॅमिलीज म्हाजी विडियोज पळयता, तेजे फ्रेंड्स तेजे कलिग्स म्हाजे विडियोज पळयता. आय स्टील रिमेंबर फैजुलाचे भावाची बोट आसा, नुस्त्याची बोट, आनी बांगडे येयले, आनीक कसलें नुस्तें येयलें जाल्यार फोन मारी, आय बोटीर नुस्तें येयलां, यो आनी व्हर यो रे बेगीन यो रे. आनी एक दीस आफयलो आनी इतलें नुस्तें दिलें. ह्याच फैजुलान आमच्या सिटी न्यूजाचो फावंडर, एडिटर, ओके, न्यूज रिपोर्टर आसलो तो. व्हेरी गूड अँड डावन टू अर्थ पर्सन सारको, लवींग अँड कॅरींग. खरें वायट दिसलें की असलो मनीस आमच्या वांगडा आयज ना म्हणून. बिकॉज तो म्हाका सदींच म्हणटालो दीस इज युअर जर्नी, म्हणजे ही जर्नी तुजी निकती स्टार्ट जाल्लेली आसा आनी तुका खूब फुडें वचोंक जाय यूट्यूब करियराचेर. जे तूं विडियोज काडटा, जे तूं लोकांक हेल्प करता, हेतून तुका लायफान खूब फुडें वचोंक जाय, तें म्हाका तो सदींच सांगतालो. ओके, आनी कितेंय आसा जाल्यार मॅसेजी करप, कॉल करप, आनी हांव म्हाजें कितें उतर जें म्हाज्या युट्यूबा भायर म्हाका खंय तरी 4 लोकांक पावोवपाक जाय आसलें जाल्यार ही वॉज द ओन्ली वन. आनी तो न्यूजार घालून इट वॉज तो न्यूजार घालतालो आनी म्हाजी जी 2 उतरां आहा जाल्यार तुमच्या सगळ्या मुखार पावयतालो. वन्स अगेन ओम शांती, मे हीज सोल रेस्ट इन पीस. आनी तेच्या फॅमिली मेंबर्साक कितें म्हणून सांगू, हांव कांय म्हणूं शकना. खरें वायट दिसलें म्हाका पळोवन तें. मोबायल दवरतालो, म्हाका खबर पसून ना, मोबायल दवरतालो, अचानक म्हाका न्यूजार पोस्ट गावलो इन गोवाचेर की तो आमच्या वांगडा ह्या संवसारान ना म्हणून. आनी खूब वायट दिसलें सारकें, खूब म्हणजे हिसपा भायर वायट दिसलें म्हाका. नाल्यार सदींच बाबडो आसतालो, खंयसरूय कितेंय जावं बाबडो आसतालो म्हाज्या वांगडा. खंय गेले जाल्यार वांगडा वचप, न्यूजार विडियो घालप, आनी कितें करप, रिपोर्टींग करप. मेमरीज, ओल्ड गोवाच्यो मेमरीज सगळ्यो, गोंयच्या सायबा कडेन टायरोनाच्या स्टॉलार आनी हे ते खूब खूब मेमरीज सारक्यो. व्हेरी सॅड. अशें हांव तुमकां सदींच सांगता, हेजी गॅरंटी आसा अशी ना, पण केजीत कसलीच वस्तूची गॅरंटी ना. गॅरंटी आसा ती डॅथ. मनशान अशें चिंतपाचें की एक दीस आपूण मरोन वयतलो, श्रीमंत जावन वयतलो नाल्यार गरिबूत रावन वयतलो, पूण एक दीस आपूण वयतलो. सो दीस इज एक्चुली हें ट्रूथ हें लायफाचो, हें सत्य. एक जीव सदाशीव मरोन वयतलो, एकटोच वयतलो मरोन, आनी कांय घेवनूय वयचो ना तशें. सो खरें बरें दिसोंक ना म्हाका आनी म्हाजो व्लॉग करपाचोय मूड नासलो आयज, तरी तुमच्या खातीर विडियो घातली हांवें. जेन्ना हांव सर्विसींग बीन करून येयलो, टॅरसीर बसलोलो भुरग्यां वांगडा स्वायप करतालो जाल्यार म्हाका न्यूज गावली आनी आय फेल्ट रियली बॅड. खरेंच वायट दिसलें म्हाका. कोण कोण आमच्या फैजुलाक वळखता ते कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा म्हाका, कित्याक ही वॉज व्हेरी डावन टू अर्थ आनी व्हेरी लवींग आनी व्हेरी हेल्पफूल पर्सन. खूब लोकांक, भुरग्यांक हेल्प करतालो बाबडो. सो गायज, हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता, एकूच सांगूंक सोदता, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स हे मनशाक काबार करता. आमचो फैजूल खूब पियेतालो, खूब. ताका कांय नाका आसलें आनीक, कांय ना तेजें कसलेंच वायट हितून ना, कोणाची फालतुरी हें ना, फ्रेंडशीप ना.
पूण तो खूब पियातालो. सो पिवपाच्या कारणां खातीर आयज तो आमच्या वांगडा ना. सो तुमकां सदींच सांगता गायज अल्कोहॉल स्मोक इट्स नॉट गूड. आनी हे आमचे यूथ पिड्यार करता, आमच्या युथाक पिड्यार करता. आमचे भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं आतां कॉलेजीची भुरगीं पासून बाटल्यो सिगरेटी घेवन बसता. खरेंच बरें दिसना अशें पळोवपाक खरेंच बरें दिसना. व्हेरी सॅड खरेंच. म्हाका आनी कितें ब्लॉग करपाचें मनूच ना गायज. गुड नायट.